सगळी उबी रावन आमी सुरवातेचें गायन गावुया. जेरुजाल्याक या ए सोडा पान 8 A16 पेज 8. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव म्हणून आज आमी किरीत भाशेन उगडास करता भक्तिवंत फ्रेडरिक ओझनम हाचो आज वाडदीस. आज किरीत भाशेन आमच्या SSPP वांगड्या पासत आमच्या बरे देखणाऱ्या पासत आमी मागुया. ह्या विसेंदीन संस्थे उद्देशी जी संस्था फ्रेडरिक ओझनम आनी ताच्या सांगात्यांनी सुरू केली, भाग्यवंत विसेंद पावलाचे नावी आख्या संवसाराक जायतो बरो वावर करीत आसा. आमचे फिरगोजेंत जायतो बरो वावर ती करीत आसात. भोव करून आमच्या गांवांत रावतल्या सगळ्या दुबळ्या धाकट्यांक, ते खंयच्याय धर्माचे जावं हिंदू जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव, ही संस्था तांचे खातीर वावुरता. तांच्या घडणाराक फ्रेडरिक ओझनम पासत देवाक दिन वासुया. आनी आमकां एक एकल्याक दुबळ्या धाकट्यांचो मोग हुस्को, द चर्च इज द चर्च ऑफ द पुअर, हें स्वप्न सगळें पुरे जावं किरीत भाशेन मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभतल्या पासत जिजेल रोड्रिगीस, क्लरिसिया कुतीन दुरुजार, लॅरन वाज आपलो वाडदीस समारंभतात. देवाचो आशिर्वाद, बरी भलायकी, कुडी आत्म्याची शांती तांकां मागतना आंद्रे आनी रुजारियो अब्रेव जी भाव भयण आज आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात तांचे पासत आनी हेरांय आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या पासत मागुया. आमच्या गोंयांत ही पिडा पसरत आसा. काल 1410 लोकांक नवे केसीस मेवल्यात. 21 लोक आमचो मरूंक पावला. बाकी संवसारांत जाल्यार भारतांत सगळ्यांत चड अशे केसीस मेवल्यात. 3,15,000. बिरांची जी गोश्ट हुस्को आनी चिंता दाखोवपाची आमी किरीत भाशेन नेमिसांत मागुया देवा लागीं आमची काकूत कर आनी आमकां सगल्यांक ही भिरांकूळ महामारींतली राख आनी सांबाळ. त्याच्या मोगाची भुरगीं कशीं आमकां सगल्यांक सांबाळ म्हूण हे मिसा भेटींत मागुया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोन उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवंत सदांच वार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर, काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर, काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. आमची एकल्याची इंतेसांवां आमची मागणी कोतकोत्यान बापाक उबारुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, सोम्या जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमी ओळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं सगल्या भिरांतींतली, सगल्या आकांतांतली आनी सगले पिळेंतली आमकां निवार. तुज्या बरेपणान नवे जिविताक आमी उठोशी कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. सावलू सोम्याच्या शिसांक भेंकणांक आनी मारफार करूंक हुरूरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळटीत त्या पाटलादारांक, दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेजुऱ्याक हाडून ताणें दमास्काच्या देवस्थानाक चिटी दी म्हूण मागलें. दमास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता अवचिताचे सरभोंवती स्वर्गावेलो एक उजवाड पोरजोल्लो. तो धरणीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक तालो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू, सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापेट दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताल्यान जाप दिली, हांव जेजू, आनी म्हाकाच तूं दुमालो दिताय? आतां उठ आनी शारांत वच, आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जोरी ताणें तालो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दमास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दमास्कांत अनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकल्लें. अनानियास, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो
म्हणटात त्या रस्त्यार वच आनी जुदास्काराच्या घरान तारसूच्या सावलो म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेलूंक अनानास्याक म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलें. तेन्ना अनानास्यान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजल्यान तुज्या भोगतांक ताणें कितले कोश दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतोल्यांक दवरूंक म्हूण मुखेल यादनिकान कोरची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ओन बावार्थ्या तशें राजा मुखार आनी इस्रायला पोरचे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजे विशीं काडलोलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कोलीत करतलो. तेन्ना अनानास गेलो, तो घरान भितर सरलो आनी रोखडोच सावलूचेर आपलो हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका परती मेलूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतोल्या त्या वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कौलां कशीं भूंय पडलीं आनी ताका नव्यान नदर आयली. आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलो. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेल्ली. दामास्कांत शिसां बरोबर थोडे दीस सारले उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर हें देवाचे मुखार. ह्या देवाच्या उतरार हे पुरी जबाब जातलो. सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणया, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय पोरजांनो यावेक नांवाडात. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. वचून मोगाची ताची तीर खुशी, दोयाल आमचो देव सासणांक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves morada zoizor, sorves morada zoizor, sorves morada zoizor, sorves morada zoizor. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता. Sorves morada zoizor, sorves morada zoizor, sorves morada zoizor, sorves morada zoizor. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून ताका म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केले बगर आनी ताचें रगत पियेले शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणें दिसा हांव पुनर्जीवन करतलों. कित्याक
म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तोरी ती मरून गेली, तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें कफारनहूम शिकयतना देवस्थानांत म्हळें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, आयची दोनूय वाचपां मदें खूब खूब संबंद आसा. भाग्योंत पावलूचें मन बदलप, कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल. एवरी टायम वी रीड दीस एपिसोड, ताचें मन बदलपाची कसली तरी नवी नवी कल्पना आमच्या मनांत येता. भाग्योन पावलू वॉज अ पर्सिक्युटर. उर्बेन पवित्र सभेक पिडापीड दितालो आनी ताच्याहून व्हडले उर्बेन ही बिकम्स अ क्रुसेडर. पवित्र सभा म्हणटा क्रुसेडर पार एक्सलन्स इन फ्रेंच भाशेन. म्हणजे इतलो कोतकोत्यान भरिल्लो आसलो जेजू खातीर. शिममेन नासतना, कोश्ट पडनासतना तो जेजूक पोरगोडटा. क्रुसेडर पार एक्सलन्स. सगल्या आपोस्लां मदें, दोन दुतां मदें आपूण निमणो जल्मला, पूण सगळ्यांहून चड पवित्र सभे पासत, जेजू पासत आपणें काम केलां. तो उर्बेन आनी गोरवान एके भाशेन सांगता भाव भयणी. आनी हें खरें. ताचें मन बदलप दाखयता की देव अजून इतिहासान आपलें हाजीरपण दाखयता. गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ आवर हिस्ट्री. एके विचित्र तरेन पावलूक हो सावलूक आपयता आपलें विचून काडलेलें आत्यार जावन. आननियासाक जेजू सांगता, ओनबावार्थ्या मदें तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल पोरचे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलेलें हात्यार. आननियासाक सांगता जेजू, तूं वच ताचेशी, तो तुका पिडापीड दिवचो ना. ताका हांवें विचून काडला टू बी माय चोजन इन्स्ट्रुमेंट. आननियास खुशाल जाता. देव वांकडे लायणींनी सारकें बरयता अशें म्हणटात. गॉड रायट्स स्ट्रेट इन क्रुकेड लायन्स. इतिहास पवित्र सभेचो आनी भाग्योन पावलूचें जिवीत बाबा म्हणून हेंच. देव विचून काडटा पावलूक. कितें करूंक? विदेशांक बरी खबर पोरगोटूंक. कितें करूंक? जुदेवां आनी विदेशांतल्यान एक नवी पोरजा आपल्याक विचून काडूंक. अ न्यू पीपल ऑफ गॉड. कोण विचून काडटा? देव. कोणा उद्देशी? पावलू उद्देशी. जेन्ना शिसा मदें दुबाव येतात, शिसा मदें प्रश्न येतात, जुदेव न्हय त्या लोकांक भावार्थ मेळटा, तांची सुनोत करची. भाग्योन पावलू तेन्ना जावं पेद्रूक आनी दुसऱ्या शिसांक सांगता, ना ना, तांची सुनोत करची गरज ना. जुदेव लोकांची सुनोत करताले. आतां ते जुदेव न्हय तो लोक भावार्थाक वेंग मारता तेन्ना should they be circumcised? And Paul says no. आनी एर अपोस्टल दोन दूत मानून घेतात. बाबा म्हणिनो,
एक देवाची पोरजा जुदेव आनी विदेशी लोकां मदें पावलू एके भाशेन रचून हाडटा. He becomes the apostle of the Gentiles. आनी कितें व्हडलें काम बाबा म्हणून ताचे चिटी आमकां दाखोवन करतात. कितलो वावर ह्या जेजून विचून काडलेल्या हत्यारान पावलून केलो. जेजू म्हणटा म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रोगोत खरें पिवण हाचें शुभ वर्तमानान. हें ताचें मांस आनी रोगोत आमकां द न्यू पीपल ऑफ गॉड, आमी नवी पोरजा देवाची, आनी देवाचे नवे पोरजेंत जेजू आमचो एकसार करता. ताचें मांस आनी रोगोत तो आमकां खावंक दिता आनी आमकां आपल्या सारकी करता. देखूनच पावलू सावलू पडलो तेन्ना जेजू म्हणटा सावलूक, सावलू सावलू तूं म्हाका कित्याक पिळापीळ दिताय. सावलू जेजूक पिळापीळ दितालो ना क्रिस्तांवांक दितालो पिळापीळ. जेजू म्हणटा म्हाका पिळापीळ दिता. जो कोण जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता, जेजूचे मांस रोगोत घेता, आमी जेजून बदलता. आनी देखूनच जेजू म्हणटा पावलूक सावलूक म्हाका कित्याक पिळापीळ दिताय. बाबा भयणीनो, आज पर्यंत संवसाराक शिपडलेली क्रिस्ती पोरजा पिळापीळ भोगता. जायते तरेचो पिळापीळ, उणेपण, persecution and deprivation the church throughout the world and especially in our own motherland आमी भोगता. पूण आमचे बरोबर जेजू आसा. जेजू आसा आमचे बरोबर. आनी जे भाशेन ताणें विचून काडलो सावलूक पावलू जावं आनी आपले बरे खोबरेचो गोवाय जावं, आमच्याय पर्सिक्युशन आनी डिप्रायवेशनांतल्यान आमी जेजूचे गोवाय जावं. आनी जेजूचे गोवाय जावं तोच जेजू आमकां शक्ती दिता. आज हे भिरांकूळ महामारींतल्यान कितले आमचे क्रिस्ती वैज नर्सी, हेल्थ वर्कर्स बारी वावुरतात. धर्माचो भेद नासतना पिडेवंतांक इलाज दितात, तांचो सांबाळ करतात. कितल्या तरेतरेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी मायग्रंट्स हांकां भोव करून लॉकडावन जालें तेन्ना आपलो तेंको आदार दिलो. कितल्यांक आपआपल्याक जायते फावटी तिकेट पुरान काडून घरांत पावयली, घरादाराक पावयली. हो वावर बाबा भयणीनो थांबून आसतना पवित्र सभा करीत आसा दुमाळ्या मदें, पर्सिक्युशना मदें. आनी हें कोण दिता आमकां बळ? तोच जेजू. ताचें मांस खरें खाण, ताचें रोगोत खरें पिवण. भाग्यून पावलू देशी आमकां ही बरी खोबरेचें गोंय जावंक मेळ्ळें. तर ह्या जेजूच्या जेवणांतल्यान आमी भिरांत घेनासतना, आमी दुमाळो आसतनाय पवित्र सोबेन जिवाड कशें जियोंक आनी सदांच एकचारान जियोवन तेच पुनर्जीवन जेजूक गोवाय दिवंक आमकां बळ आनी शक्ती मेळूंक ह्या मिसांत कोतकोत्यान वांटो घेवया. भेटोवन एक आमी गायन गावया. तुकांच बापा, C 38 पान 40 C 38 पेज 44. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर आता कशे तुजो वैभव परगट करूं शिकोवप सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर्बोचे दिता तुका हे गाणे. तुकाच बापा सोर्बोचे तुझे से कोरकाशे रे. मोचे सुखे मोचे दुखे तोलमोले ह्या दिसाचे बाबणाची साखरी करून कुशागाय तुझी वाटून.
तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका हे गाणे तुकाच वोता सोर मोचे तुझे से गोरगाचे भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत महिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मागून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक नेमी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हरते दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शर्यती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तो आनीक मरो ना पूण सासणाक जिवो आसा. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोळबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. ओ सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ती म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी कालसी तुका नव्यान दिन बासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेंचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बायगून जुझे तिचो पुती, बायगून जेवाज, बायगून मिंगेल आमचो आस्कारी आनी सोरकाळीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक Amen. भणी बाबांनो, म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता तो म्हजे सोबेन जियेता आनी हांव ताचे सोबेन जियेता. दर एक दिसाक जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेवन आमी जेजू सारकीं जाता आनी संवसारांत जायते तरेचे दुमाळे, जायते तरेच्यो आडकोडी, जायते तरेचे उणेपण आमी भोगता. तरी आसतना निराशी जायना, कित्याक आमचे बरोबर जेजू आसा. ह्याच जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेवन सगले तरेचे पिडेचेर आनी भोव करून हे भिरांकूळ महामारीचेर आमी सदांच जैत व्हरूंक ताची घोटाय आमकां दी म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान भावार्थान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुझ्या राय समकयो तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटोळ त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तावनेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कटले आमची ककृत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कटले आमची ककृत कर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. दमास्काची वाटेर सावलूक भेटलेलो जेजू. होच जेजू सावलूक आपले विचून काडलेले हातयार जावंक विचून काडटा. हो जेजू आमकां आपल्या जेवणांत पुजता. आमी ताचे जिवंतपणाचे गवाय जावन ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोम्य तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळची. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गावुया. म्हजें मासू खोरें खाण D30 पान 63 D30 पेज 63. म्हजें मासू खोरें खाण चाकूर बोडे आगोड
आमचे काळीज काळीज ओलरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीज काळीज ओलरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता जो कोण मोचे मास्काता रोगोत मोचे पियेता तो मोचे सोबे रावता आवय ताच्या सांगाता तो मोचे सोबे रावता आवय ताच्या सांगाता आमचे काळीज काळीज ओलरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीज काळीज ओलरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता जेजूच्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला. बागेवन पावलून भियेनासतना शुभ वर्तमान विदेशांक परगट केलें आनी विदेशांची आनी जुदेवांची देवाक एक नवी पोरजा मेळून घेतली. हे नवे पोरजेंत आमी वांगडी हे वेळार आमचे काळजांत आशिल्ले जेजूक दिन वासुया आनी आमकां सगल्यांक हे भिरांकूळ महामारींतली पिडेंतली राख पिडा जाल्ल्यांक वेगोवेग पेकोवणी फावो कर. मरून गेल्ल्यांक शांती आनी तांचे दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण मेळोशी कोर म्हूण मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. हे पोसणा उद्देशी आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय. हे पोसणा उद्देशी जिवन जेजूक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान गोवाय दिवंक आमकां आयतीं कर. हे आमी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, आमकां ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतल्यांक कितें सुत्राय भोव करून आमकां थंडी जाल्यार वो जोर आयला वो बरें दिसना उपकार करून आमी टेस्ट करचो. आमी डिले केली जाल्यार आमकांच वायटाक पडटा. म्हणटच बरी ना जावं आमची गोच्ची पुरान थंडी जाल्यार आस्कार सुस्कार घेवंक जायना, रूच ना, जोर येता. उपकार करून काळाव करचो न्हय. आनी भोव करून आतां टेस्ट केल्यार रोखडोच रिपोर्ट मेळना, खूब दीस वतात.
खूब दीस काडटात हो रिपोर्ट दिवंक, कित्याक चड टेस्टींग जालां आनी आमच्या लागीं फावो तसले उपाय नात रोखडोच रिपोर्ट दिवंक. घोडये प्रायवेट हॉस्पिटलांनी हो रिपोर्ट रोखडो मेळूं येता. पूण खेरीत उलो तुमकां सगल्यांक, दुसरे सुवातेर उलो आमी हें वॅक्सीन घेवया, जावं तें प्रायवेट हॉस्पिटलांनी मेळटा जावं तें हेल्थ सेंटरांनी मेळटा. आमी तें घेवया, कित्याक तें घेतल्यारूय एक आमकां उपाय ताचे वयल्यान हे कोवीड-19 पिडेचेर आमकां जैत व्हरूंक मेळटा. आनी तिसरे सुवातेर आमी भक्तीपोणी मागुया, भावार्थान मागुया ही पिडा जाता तितली बेगीन पयस जावंक आनी आमकां सगल्यांक बरे भाशेन सुरक्षीत जिवंक आदार मेळूं. आनी तें करूंक आमी हे सरकाराचे नेम कायदे बरे भाशेन पाळुया. जाता तितलीं घरांत भितर रावया. व्हडले जागे आसात, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, जायतो लोक एकठांय जाता, थंय वचपाचें बंद करुया आनी आमचेच जिविताची काळजी घेवया. आमचे मीस दर दिसाक 7:30 आनी आयताराच्या 8 GCTV वेल्यान, यूट्यूबा वेल्यान आमकां घरांत मेळटा. येवंक जायना तांकां तातूंत बरे भशेन वांटो घेवंक वावरुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पावलू भाशेन जेजूची बरी खबर परगटूंक आनी खबरेचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. म्हजो पाटलाव करूंक F15 पान 9 आनी 2, F15 पेज 92.